नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकर सविस्तर खबरांआधी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. सनातन धर्माची रीत परंपरा संस्कृती नष्ट करपाचो इंडी अलायन्साचो यत्न. प्रधानमंत्री मध्य प्रदेशान उलयलो. हिंदू धर्माचेर हल्लो करपाचोच अजेंडा. घमंडिया अलायन्साचेर टिका. जम्मू काश्मीरान आतंकवादी एन्काउंटरान 2 आर्मी ऑफिसर, 1 DYSP शहीद. आतंकवादी पाकिस्तानाबरोबर संबंध तोडात. क्रिकेट बंद करात. नेटिझन्सांचो संतापान उद्रेक. गृह आधार धरून सगळ्या स्किमींचे पेंडिंग 300 कोटी क्लियर. मुख्यमंत्री म्हणटा गृह आधाराचे ऑगस्टा आदले सगळे क्लियर. उरिल्ले फाल्या. गृह आधाराक म्हारगाय भत्त्याचो प्लान. न्हयां खातीर शेजार राज्यांकडेन झगडपी कर्नाटकान 227तले 195 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर. 161 भीषण कॅटेगरीन. 34 मध्यम दुष्काळान. गोयचे शिमेर कारवारचे 9 तालुके. अठरा ते 22 सप्टेंबर खासा संसद अधिवेशनाक सक्तीन हजेरी. बीजेपीचो सगळ्या खासदारांक व्हीप. पहिल्या दिसा संविधान सभा. संसदेच्या 75 वर्षांच्या प्रवासाचेर चर्चा. शेक घेवंक पिरायेची मर्यादा आता ना. कोणूय घेवंक शकता. 65-70 वर्षाचो पारंपारीक शेकवालो फुडले पिळगेक दिवंक शकता. अणभव जमेक. आमदारांचे बसके उपरांत मंत्री उलयलो. काँग्रेसीच्या 8 आमदारांचे डिफेक्शनाचो पयलो वर्सुकी दीस. काँग्रेसीन पाळो काळो दीस. मडगांवां रॅली काडून 8 जाणांच्यो प्रतिमा लासल्यो. एकलोय मंत्रिमंडळांत ना तरी खुश. येता ती लोकसभा वेंचणूक आपली निमाणी. काँग्रेसीचे तिकिटेचेरूच वेंचणुकेन देंवतलो. दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दिनाचे तिकेटीच्या दाव्याक निमाणे संदीचे कार्ड. चवथीच्या ई बाजाराचे उक्तावण. मुख्यमंत्री म्हणटा स्विगी बरोबर टायअप. पंचायतीन बायला गटांनी साहित्य दवरचे. स्विगी लोकांमेरेन पावयतले. साखळे रवींद्र भवनान चालीक. आणि गोंयान नॅशनल गेम्स कांय दिसाचेर तेकल्यो तरी रग्बीक गोंयान खासा ग्राउंडूच ना. गोंयचे टिमीक जायते सामानूय पावंक ना. सध्या बांबोळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान प्रॅक्टीस. खबरो विस्तारान. इंडी अलायन्स सनातन धर्माची रीत परंपरा संस्कृती नष्ट करूंक पेटल्यात. प्रधानमंत्री मोदीचो मध्य प्रदेशान रॅलींत हल्लाबोल. भगवान राम, अहिल्याबाई होळकर, स्वामी विवेकानंदान सनातन धर्माच्या बळार केल्लो वावर ना करपाचो घमंडिया अलायन्साचो प्लान. आज धर्मा आड जाहीर उलयतात. फाल्यां हल्लो करतले. प्रधानमंत्र्याची शिटकावणी. एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की. भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो. ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं. जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, स्वामी विवेकानंद ने समाज की विभिन्न बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक किया. इंडी गठबंधन के लोग उस सनातन को समाप्त करना चाहते हैं.
आज इन लोगों ने खुल करके बोलना शुरू किया है, खुल करके हमला करना शुरू करके दिया है। कल ये लोग हम पर होने वाले हमले और बढ़ाने वाले हैं। जम्मू काश्मीरान अनंतनागांत आतंकवाद्यांच्या हल्ल्यान 2 आर्मी ऑफिसर आणि 1 पुलीस डीवायएसपी शहीद। नेटिझन संतापान पेटले। फ्लॅगाची जाळपोळ। पाकिस्तानाबरोबर सगळे संबंध तोडात। पाकिस्तानी फिल्मां कार्यावळी नाकात। तांचेकडेन क्रिकेट बंद करात। देशभरातल्यान संताप। वन डे वर्ल्ड कप भारतान जावपाचो। पाकिस्तानाचे एंट्री विशीं चर्चा। जम्मू काश्मीरातले अनंतनागात आतंकवाद्यांबरोबर झुजताना 2 आर्मी ऑफिसर आणि 1 पोलीस शहीद जालो। जम्मू काश्मीरात शिमेवेल्या वाठारांबरोबरच बाकीच्या वाठारांतूय आतंकवादी कारवायो हल्ले जायत आसा। आता अनंतनागातले घडणुकेवेल्यान देशात पाकिस्तान विरोधी लाट पसरपाक लागल्या। आशिया कपांत भारत आड पाकिस्तान 2 मॅची जाल्यो। तातूंतली 1 मॅच पावसाक लागून अर्दवट सुटली। दुसरी मॅच भारतान जिखली। आता आणि पाकिस्ताना बरोबर मॅचूच नाका म्हूण सोशल मिडियाचेर पोस्ट येवपाक लागल्यात। फुडल्या म्हयन्यात भारतात वर्ल्ड कप सुरू जाता। वर्ल्ड कपात वांटो घेवपी टीमीत पाकिस्तानूय आसतली। मात ताज्या घडामोडींक लागून ते वर्ल्ड कपांत भारतात खेळटले म्हूण अनिश्चित जावपाक लागला। तांच्यो मॅची भारता भायर जावच्यो म्हणूनय यत्न जावंक शकता। भारताक तांचे बरोबर खेळचे पडले जाल्यार कितें होय प्रश्न। सध्या तरी भारतान तांचे बरोबर बायलॅटरल सिरीज खेळप बंदूच केला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गृह आधार धरून सगळे स्किमींचे पेंडिंग 300 कोटी क्लियर। मुख्यमंत्री फातोड्ड्या रवींद्र भवनान उलयलो। गृह आधाराच्या नव्या लावार्थ्यांक लेटरां दिली। गृह आधाराचे ऑगस्टा आदले सगळे पैसे क्लियर केले। उरिल्ले खंय फाल्यां। गृह आधाराक म्हारगाय भत्तो लागू करपाचोय सरकाराचो प्लान। म्हारगाय वाडटा तशे गृह आधाराचे पैसे वाडटले। 15 लाख लोकसंख्येन आताच वुमन अँड चाइल्ड मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे यांनी सांगले त्या प्रमाणे 1,36,000 लोकांक आम्ही माझ्या भयणीक पहिली गृह आधार योजना दिताले। आता 11,000 ऍड जाल्यो, म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली ही फिगर 1.5 लाखाचेर पावली। ऑगस्ट महिन्यापर्यंतचे गृह आधार दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना या सगळ्यांचे पैसे सगळ्यांक पावल्या। बट थोड्यांचे पैसे आज घराकडे वयता म्हणसर ना जाल्यार फाल्यां दंपार पेरेन चुकोन जर कोणाचे येवंक ना आसत जाल्यार, म्हणजे हांव परत एकदा सांगता, चुकून जर येवंक ना आसत जाल्यार ताका कारण आसतलें तुम्ही दुसरो खंयचो तरी अकाउंट दिला आसतलो। तुम्ही दुसऱ्याय बँकेच्या अकाउंटात तुमच्या चेक करचे। 100% लोकांक म्हणजे फाल्याच्या दिसा भितर पैसे वचपाक जाय। इन फ्युचर हे पैसे कशे वाडोवचे, इट इज लिंक्ड विथ द मार्केट। मार्केटा बरोबर लिंक करून इन फ्युचर ह्या पैसे वाडोवपाचोय विचार सरकाराचो आसा। कावेरी कृष्णा म्हादय व्हरूंक शेजार राज्यांकडेन केस्तावां मारपी कर्नाटकान 227 195 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले। 161 तालुके भीषण कॅटेगरीन, 34 मध्यम कॅटेगरीन। गोयचे शिमेर कारवारातले हल्याळ, यल्लापूर, मुंदगड आणि शिर्शी भीषण कॅटेगरीन। दर्यादेगेवेले 5 तालुके मध्यम। कांय दिसा फाटीं बंगळुरूंत कर्नाटकाची सर्वपक्षीय स्ट्रॅटेजीक बसका जाल्ली। म्हादय वाचोवपा खातीर कर्नाटकाची सुरू असलेली कट कारस्थाना गोंया खातीर नवी ना। म्हादयचे उदक वळोवपा खातीर कर्नाटक सरकार यत्न करीत आसा। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुके पयलीं हुबळी जाल्ल्या सभेत केंद्रीय घरमंत्री अमित शहान कर्नाटकाच्या फावरान केल्ल्या उलोवपा वयल्यान ताका केंद्राचोय आधार आसा हें स्पश्ट जातालें। मात निकाला उपरांत केंद्रान आशिल्ल्या भाजप सरकाराक हे प्रकरण जड वताशें दिसतालें। कांय दिसा फाटीं बंगळुरात सर्वपक्षीय बसका जाली। त्या वेळार कावेरी कृष्णा आणि म्हादय न्हंयचेर स्ट्रॅटेजीक चर्चा जाली। आता कर्नाटक सरकारान ताचे 227 195 तालुके म्हळ्यार 86% तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करून कर्नाटकात उदकाची सामकीच गरज आसा म्हणून दाखोवपाचो यत्न केला। दुष्काळग्रस्त तालुक्यांत गोंयच्या शिमेवयले कारवारातले 9 तालुक्यांचोय आस्पाव आसा। कारवारातले हलियाळ, यल्लापूर, मुनगोड आणि शिर्शी हे भीषण म्हळ्यार 100% दुष्काळग्रस्त म्हणून, जाल्यार जोयडा, कारवार, अंकोला, कुमठा आणि भडकळ तालुके मध्यम म्हळ्यार 50% दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केल्यात। कर्नाटक सरकारान आताच राज्यातील एकूण 195 जे तालुके असतात ते तालुके दुष्काळग्रस्त तालुके म्हणून
घोषणा केली आसा तेज्यात कारवार जिल्ह्यातील एकूण 9 तालुक्यांचो समावेश आसा. उरलेले ते होन्नावर, दांडेली आणि सिद्धापूर हे तालुके आसात ते दुष्काळग्रस्त तालुका नाव म्हणून घोषित केले असतात. या भागात जे पावसाचे प्रमाण आणि भात पिकांचे आणि इतर पिकांचे जे नुकसान झाला तेजो अहवाल तयार करून हे दुष्काळग्रस्त तालुके हे जाहीर केले असतात. अठरा ते 22 सप्टेंबर खासा संसद अधिवेशनाक हाजीर रावंक बीजेपीन सगळ्या पक्षांच्या खासदारांक व्हीप काढला. अधिवेशनात महत्वाचे चर्चेन वांटेकार जावन सरकाराच्या भूमिकेक तेंको दिवचो म्हूण व्हीप. पहिल्या दिसा संविधान सभा, संसदेच्या 75 वर्साच्या प्रवासाचेर चर्चा. अधिवेशनात मुख्य वेंचणूक आयुक्ताचे नेमणुकेविशीं विधेयकूय येतले. शेक घेवंक पिरायेची मर्यादा ना, आतां कोणूय घेवंक शकता म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारांचे बसके उपरांत उलयलो. शेक घेवपी 18 वर्साचो आसूंकूच जाय म्हूण अट आशिल्ली. 65 ते 70 वर्साचो पारंपारीक शेक मालक अर्ज करून आपल्या फुडले पिळगेक चलोवंक दिवंक शकता. पिळगेचो अणभव जमेक धरतले. शेकांत गोंयचें खाण जेवण जाय. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज गोवन शेक्स जे आमी दवरतात थंय आमचे लोक गोंयचें जेवण जेवपाक, गोंयचें कुझीन जेवपाक येतात. आनी खुबदां अशी ट्युरिस्टां कडेन कंप्लेन येता की शेकान गेलो जाल्यार आमकां ती जेवण गोंयकाचें मेळनाशिल्लें. सो वी हॅव मेड इट कंपल्सरी दॅट एवरी शेक शूड ऑफर गोवन कुझीन. आमचें एक आशिल्लें की 18 to 60 जेन्ना आमी पयलीं डिस्कस करताले देन आवर शेक ओनर्स एसोसिएशन केम विथ द थिंग की एखादी समटायम्स देर आर चान्सीस की एकदा 70-75 जालो, 70-75 जालो, देर आर चान्सीस ऑफ सबलेटिंग. So instead of that, we came this time with the idea ki our director said ki 18 years to 60 years haja भितर कोणाक आसा ताका करूनी, पूण 65-70 years कोण आसा who has been in the traditional business of शेक ताज्या भुरग्यांक फुडें वता आसतना that experience तांच्या कडल्यान घेवन धंदो चलोवनी म्हणून, which option we are keeping open today also. काँग्रेसीच्या 8 आमदारांचे डिफेक्शनाचो पयलो वर्सुकी दीस काँग्रेसीन काळो दीस पाळ्ळो. मडगांवां रॅली काडून निशेध. 8 आमदारांचे प्रतिमेची मिरवणूक काडून प्रतिमा लासल्यो. ते वटेन 1 वर्स जालें तरी 8तल्या एकल्याकूय मंत्रिमंडळान सुवात दिवना. तरी ते सगळे आमदार खुश. मुख्यमंत्रीच उलोवन दाखयता, आमदारूय तेच उलोवन दाखयतात. 14 सप्टेंबर 2022 दिसाक काँग्रेसीचे 11 आमदारांतले 8 आमदार 2/3 म्हणीत फुटून भाजपात गेल्ले. हे गजालीक वर्स जाले. हो दीस काळो दीस म्हूण काँग्रेसीन 8 आमदारांची प्रतिमा घेवन मडगांवां रॅली काडली. उपरांत सगळ्यो प्रतिमा लासल्यो. या 8 गद्दार जे पार्टी सोडून गेले, ज्यांनी या गोयच्या जनतेचो मॅन्डेट तांकां फुटयले, हे 3 आमदारांनी गेल्ल्या अधिवेशनाक पुराय गोयच्या जनतेचे प्रश्न हे मांडिल्ले आसात. हांव ते 3 आमदाराचे अभिनंदन करता. पूण हे 8 आमदार हे आपल्या स्वताच्या फायद्याक लागून गेल्ले आणि ते आतां सिद्ध जाल्ले. 8तले दिगंबर कामत, मायकल लोबो आणि आलेक्स सिकेर हे सिनियर आमदार. 8तल्या 4 आमदारांक महामंडळां दिल्यात. संकल्प आमोणकरान ताका दिल्ले बाल भवनाचो ताबोच घेवंक ना जाल्यार दिगंबर, मायकल आणि अलेक्साक कांयच दिल्ले ना. तरी मुख्यमंत्री म्हणटात ते खोशी आसा. काँग्रेसचे आमदार बीजेपीन आज 1 वर्ष पूर्ण जाल्ले आसा. थोड्यांक पोर्टफोलिओ मेळोंक ना. केन्ना सगळे खुश आहा. सो उरिल्ल्यांक केन्ना मेळटले खातें? उरिल्ल्यांक केन्ना मेळटले सर? मतदारसंघाची उदरगत जाता म्हूण आमदार संकल्प आमोणकरांनी डिलायला उलयले. आनी आयज जेन्ना हांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जें काम करता गेले 1 वर्स जाल्यार हेजे भितर हांवें खुबशे डिफरन्स पळयलेले आसा. आयज कितलीशीं लोकांची म्हाजे कडसून कामां जावपाक लागलेली आसा. आयज त्याच बरोबर डेव्हलपमेंट वर्क जी आसलेली आमची कॉन्स्टिट्युन्सीची जी पेंडींग वर्क्स आसलेली ती कितलीशी आमची डेव्हलपमेंट वर्क जावपाक लागलेली आसा. सीएमाच्या आदारान आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सीन खूब बरी कामां जाल्ली आहा. दीस इज ऑल ऑन माय फेसबुक, ऑन माय सोशल मिडिया, यू कॅन सी. हांव म्हाका तरूय वायस चेअरमॅन ESG केला म्हणून हांव आमच्या सीएमाक देव बरें करूं म्हणटा. खासदार तानावडे म्हणटात सगळें वेवस्थीत चल्लां. आनी वर्स जरी जालें आसल्यार आमकां दिसूं ना की 1 वर्स बरीच स्वता सगळेच जाण त्या हाता भितर इनवॉल्व जाल्ले आसा. ते सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. पूण मिनिस्ट्री मेळना म्हणून काय कशें जाता की तो विशय जो आसा दॅट इज वीथ द चीफ मिनिस्टर.
सुत्रां सांगता ते प्रमाण येता ते लोकसभा वेंचणुकेत ह्या आमदारांचो परफॉर्मन्स पळयात आणि मागीरूच मंत्रीपदाचेर निर्णय घेयात म्हूण मंत्री आमदारांचो प्रेशर. तशें जाल्यार मंत्रिमंडळ फेररचना 2024 लोकसभा वेंचणुके उपरांतूच जावपाची. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुड्डेर खांडेपार वाठारांतले जमावबंदी कलम 144 फाटीं घेनासतना सरकारान कांय बदल केल्यात. सरकारी कर्मचाऱ्यांक लग्ना कारणाक निमाणे संस्काराक हे कलम लागू जायना म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान स्पश्ट केला. मात चवथीचो उल्लेख ना. चवथ तेकली जमावबंदी फाटीं घेयात म्हूण थळावे पणजे आझाद मैदानार पावले. हे सेक्शन 144 आसा ते सेक्शन तेजेर डायरेक्टली दाखोवन दिता की हो प्रोजेक्टाक लोक अपोज आसा म्हणून हे सेक्शन 144 आयला. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन जाता तितले बेगीन सेक्शन 144 आसा ते काडचें. तशेंच जे प्रोजेक्टाचें काम चालू आसा ते काम इमिडिएटली बंद करचें. डिमांड आहा की जो बंधारो सरकार बांदूंक सोदता लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हो बंधारो तांकां नाका आनी ते ओपोज करता म्हणून जो 144 सेक्शन म्हळ्यार जो कर्फ्यू लायिल्लो तो काडून तांकां बरी चवथ मनोवपाक दियात हो तांचो डिमांड आहा. म्हाका दिसता खंयच्याय हिंदूक चवथ मनोवंक दिवप ना म्हणटा तें हाजे परस व्हडली सालाजारशाही आमी केन्नाच आमच्या जिवितांत पळोवंक ना. जो सनातन धर्माच्या नांवान हो सरकार डबल इंजीन सरकार चलता ह्या डबल इंजीन सरकाराक बारीक समाजाक चवथ मनोवपाक दिवपाक कित्याक नाका हें ह्या सरकारान उत्तर दिवंक जाय. काँग्रेसीचे तिकेटीक सार्दिनाचे लास्ट चान्साचे कार्ड. येता ती लोकसभा वेंचणूक आपली निमाणी वेंचणूक. आपूण काँग्रेस तिकेटीचेरूच उबो रावतलो म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दीन उलयता. विनेबिलिटी खंय म्हत्वाची, लोकांचो तेंको आसा म्हूण खंय वेंचणुकेंत उबो रावता. पक्षाक कितें तो निर्णय घेवनी. ते बसपा सगळीं उबी रावताय बसूंक कोत्ताय ते जिखपा न्ही बसप म्हणपाक तातूंत थोडे जिखपा आहाय. तुमचें कितें स्टँड आहा फुडल्या इलेक्शन? स्टँड हांवें सांगलां लास्ट टायम आय एम गोइंग टू कॉन्टेस्ट. दिस इज विल बी लास्ट पार्टी इज गोइंग टू गिव मी टिकेट. Wherever I go, the people say, sir, only we want you. That let us see, the party has to decide. And बाकीचे कोण वयर सरता तेंकां? झारखंडातले क्रायम केसीन नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी NIAन उसगांव तिस्कार झट्टी घेवन एका अल्पवयीनाक उखल्लो. NIAन ताचे कडच्यान मोबायल, सिम कार्ड आनी पेन ड्रायव्ह जप्त केला. ताचो इंस्टाग्राम आनी टेलिग्राम अकाउंट सीज केला. SGPDA मार्केटा भायर बसतल्या नुस्तेकारांक हालयले म्हूण बोवाळ. कारवाय करूंक आयिल्ल्या अधिकाऱ्यांची हायकोर्टाची ऑर्द म्हूण जाप. नुस्तेकारांनी SGPDA कचेरेंत वचून अधिकाऱ्यांक जाप विचारली. सांजे SGPDA अध्यक्ष दाजी साळकार आनी आमदार दिगंबर नुस्तेकारांक मेळ्ळे. दाजी म्हणटा ऑर्दीक स्टे हाडटा. नवे मार्केट जाले काय प्रस्न सुट्टले. हायकोर्ट ऑर्डर आसा येवन सांगला आमकां सो आतां हिंगा भायल्यान नुस्तें इंकपा जायना रिटेल इंकपाचें ना. नुस्तेकारां जाप विचारूंक SGPDAचे कचेरेंत पावली. आनी आतां नुस्तें कितें करपा सर नुस्तें कितें करपाचें तो सायन्स हाड जाल्यार तेंचे सायन्साक दवरपा न्हू स्टॉप करपा सायन्स ती म्हणटा आपणा काय खबर ना. हायकोर्टा ऑर्डर आमकां कित्याक दाखयनाय हायकोर्टा ऑर्डर आहा ती आमकां दाखय न्हू नुस्तें इंकपाचें कोण दाखयता चोया न्हू नुस्तें इंकपाचें हितू लागा एपार बंद करून दवरपाचो. सांजे SGPDA अध्यक्ष दाजी साळकार आनी मडगांवचो आमदार SGPDA मार्केटात पावले. दाजी म्हणटा हायकोर्टाचे ऑर्दीक स्टे हाडटा. नवे मार्केट जातकीच सगळे प्रश्न खंय सुट्टले. सो हो कसो आसा हो भाग आमचो PDAचो पार्किंगाचो. आतां भितर जागो ना म्हणून आमी टेम्पररी अरेंजमेंट तांकां हांगा दिवपाक केल्लो. सो हो एक जेन्युइन प्रॉब्लेम आसा तो आमी हायकोर्टाच्या नजरेक हाडटले आनी ते हाडटले. सो आमी हायकोर्टाक सांगलो की आमचो आतां मार्केट जाता द फायनल स्टेजीस ऑफ कंप्लिशन ते जाले की सगळे शिफ्ट जातले म्हणून.
प्रुडंटा खातीर 6व्यो डायस. गोयच्या बायला गटांक मार्केट दिवपी चतुर्थी ई बाजार उक्तो. स्विगी बरोबर टायअप करून चवथीचो बाजार लोकांच्या दारांत पावोवपाची तजवीज केल्या म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. पंचायतींत बायलांनी साहित्य दवरचे. स्विगी ऑर्डर घेता तशें लोकां मेरेन पावतले. लोकांनी चतुर्थी eBazar.com वेबसायटीर बुकींग करून सामान घेवपाचें. साखळे रवींद्र भवनान उक्तावण. आमच्या लक्षात आयलें की एका दिसाचो बाजार आमकां नाका किंवा 5 दिसाचो बाजार आमकां नाका, आमकां 365 डेज बाजार जाय. आज सगळ्यात पयली हांव स्विगी हाजी डायरेक्टर्स मुद्दामून बेंगलोरच्यान हांगासर आयला, तिच्या खातीर नेटान ताळयो मारात, कारण त्यांच्या बरोबर इट इज अ लॉंग रन टायअप विथ स्विगी. शॉर्ट टर्म न्ही, आमी खूब लॉंग रन टायअप जो आसा वो स्विगी बरोबर केला. आमचो जो टायअप तुम्ही पळयलो की 9262626262 ह्या नंबराचेर तुम्ही फोन केल्या उपरांत विकप खंय, आपूण हाडून प्रॉडक्ट दवरप खंय. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणजे आमी म्हणटा की दिवचलेंतल्या लोकांनी खंय दवरप, पर्यांतल्या लोकांनी खंय दवरप, हाजेर तुमकां आमचे कॉमन सर्वीस सेंटर ज्या जाग्यार अवेलेबल आसा त्या जाग्यार तुमचो प्रॉडक्ट व्हरून दवरपाचो. मार्केट जें आसा हें आमकां दिवपाक मेळटलें. म्हणून म्हणजे सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, हांवें समेस्त गोंयकारांक हांव आव्हान करता की तुमकां चवथीक ज्या पद्दतीची ज्यो गोश्टी जाय, म्हणजे एट प्रेझेंट जे लिस्ट डिस्प्ले केला, तुम्ही स्कॅन केल्या उपरांत त्या प्रॉडक्टांतल्यान वयतले, त्या सगळ्या जाणांक एका दिसान 2 दिसान 3 दिसांनी कितली व्हडली ऑर्डर जायी आसत सुद्दां जाल्यार तुम्ही 16 तारखेपर्यंत तुम्ही 16 सप्टेंबर पर्यंत, म्हणजे आज तारीख जाली 14, ओके 15, 16 म्हणजे व्हडली ऑर्डर जरी असली, कोणाक चवथीचे वजे सुद्धा जरी दिवपाचे असले जाल्यार तुम्ही स्विगी वयल्यानूच वजे धाडून दिव येता. गोंय विद्यापीठ स्टुडंट्स युनियनाची वेंचणूक निमाणे पुलीस बंदोबस्तान. 26तले 11 उमेदवार बिनविरोध जिखले. पॅनल कोणाचे तो प्रस्न. पॅनल आपलेच म्हण NSUI आणि इंडिपेंडंट दोगांचोय दावो. NSUI म्हणटा तांचे 14 जिखल्यात आनी 4 जाण तांचे वटेन येतले. इंडिपेंडंट म्हणटा तांचे 18. 29 तारखेक पॅनल कोणाचे ते जाहीर. आनी मागीर आयज जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना सगळे भुरगे तुमी पळोवंक शकता इलेक्शन जालें आनी आयज आमची मेजॉरिटी जाल्लेली आसा. 18 आमचे सगळे कॅन्डिडेट येयल्ले आसा आनी 18 येवन आमची मेजॉरिटी फॉर्म जाल्लेली आसा. सो टुगेदर फॉर युनिवर्सिटी कावन्सील फॉर्म जाल्लेले आसा ऑलरेडी. प्लस आनीक 2 जाण आमच्या वांगडा येवपाक रेडी आसा. सो टोटल 20 आसा. आमची PhD बी वांगडाच अनओपोज येयल्लेली आसा. सो कांयच भिवपाची आमकां कांयच गरज ना. सो आमचे ऑलरेडी सगळे जाण येयल्ले आसा फॉर्म जावन आनी आमी सगळे विन जाल्यात. आयज NSUI Goa supported panel Progressive Goa University has won the Goa University Campus Student Union election by thumping majority of 14 people, 14 representatives. आणि हेजे भायर सुद्दां आमकां 3-4 रिप्रेझेंटेटिव्ह आमचे टचान आहा. दे विल ऑल्सो सपोर्ट अस. सो 29 एक्झिक्युटिव्ह कावन्सील इलेक्शन जावपाचो आहा. दिस इज द फर्स्ट फेज. सेकंड फेज इलेक्शन जावपाचो आहा. सो आमकां खात्री आहा की वी विल फॉर्म द कावन्सील इन एनी वे एंड वी हॅव द मेजॉरिटी नंबर. गोवा प्रो लिगान पॅक्स ऑफ नागोवा दुसरे जैत जोडून 6 पॉयंटां सयत चवथे सुवातेर पावले. धुळेर ग्राउंडार जाल्ले टफ मॅचीन तांणी कुठ्ठाळी विलेजर्सांक 1 गोलान मारले. कुठ्ठाळी विलेजर्साची ही सेगीत 3री हार. तांचे खातें अजून उक्तें जाल्लें ना. आज गोवा प्रो लिगाची राउंड 3ची लास्ट गेम आशिल्ली. ती आशिल्ली पॅक्स ऑफ नागवा वर्सीस कोर्ताली विलेजर्स यांचे मदीं. पॅक्स ऑफ नागवा आनी कोर्ताली विलेजर्स 1 गोल मारून तांकां हरयले आनी ते जिखून पॅक्स ऑफ नागवा टेबलाचे 4थे पावल्ले आसा. तशेंच कोर्ताली विलेजर्स 3 गेमी खेळ्ळ्या पूण 3 हरलेले आसा. सो ते आनी वास्को स्पोर्ट्स क्लब हे सद्या बॉटम पोजिशनचे आसा. आनी सद्या टेबलाचे पोजिशनचे फर्स्ट आसा ते म्हणल्यार गार्डन एंजल SC. हे 3 गेमी खेळोन 2 जिखलेले आसा आनी एक तेंची गेम ड्रॉ जाल्ली आसा. सो टोटल तेंचे पॉयंट 7 आसा आनी ते सद्या टॉपार आसा. तशेंच डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब ह्यो 3 गेमी खेळ्ळे आसा आनी 2 जिखून तेंची गेम ड्रॉ जाल्ली आसा आनी तेवूय सेकंड पोजिशन आसा. स्टुडंटां खातीर शिरीष कुंकळकार. गोंयांत जावपा आशिल्ल्यो नॅशनल गेम्स कांय दिसाचेर तेंकल्यो तरी रग्बी गोंयांत खासा ग्राउंडूच ना. गोंयचे रग्बी कोच नेहल मांद्रेकार म्हणटा गोंय सरकाराक कितें जाय तें सगळें सांगलां. बेगीन वेवस्था करची म्हूण मागणी केल्या. सद्या प्रॅक्टीस बरी चल्ल्या. गोंयची रग्बी टीम सद्या बांबोळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान प्रॅक्टीस करता.
इक्विपमेंट आसा पळय आमी लिस्ट दिल्लेली आसा गव्हर्मेंटाक की आमकां जितले इक्विपमेंट लागतले रेजिडेन्शियल कॅम्पाक आमी एक्सपेक्ट करतात की गव्हर्मेंट आमकां रेजिडेन्शियल कॅम्पाक सगळे इक्विपमेंट प्रोवायड करतले म्हणून. जेन्नाच्यान गोवान कॉन्टॅक्ट रग्बी स्टार्ट जाला पळय तेन्नाच्यान आमी नॅशनल्स करतात आनी तेन्नाच्यान आमी रग्बी स्टार्ट केला. जातली 5-7 वर्सां जातली रग्बी आसा. तेज्या पयलीं टच रग्बी खेळटाले. आतां आमी कॉन्टॅक्टा कडेन येयला. सद्या गोवान खंयसरूच रग्बीचो ग्रावंड ना. आमी प्रॅक्टीस करता पळय तो फुटबॉल ग्रावंड आनी रग्बीचो बीन सेम ग्रावंड आसा. बट थोडो डिफरन्स कितें आसता, जो गोल पोस्ट आसता पळय ताका 2 पोल्स आसतात आनी जे सायडीचो पोल आसता पळय ताका कुशनींग आसता. जेन्ना प्लेयर फास्ट धांवन वयता हिट जावपाक जायना म्हणून एका कुशनींग करता. आमचे इतलेच एक्सपेक्टेशन हा गव्हर्मेंटा कडल्यान की खंयच्या ना खंयच्या ग्रावंडाक तरी एक रग्बीचो ग्रावंड असो करपाक जाय जेतून आमी गोवान एक टोर्नामेंट करूं शकतात. कित्याक खंयसरूच टोर्नामेंट करपाक गोवा कडेन ग्रावंड ना. जर तो ग्रावंड मेळ्ळो जाल्यार आमी दुसऱ्या स्टेट्सांक हांगा आपोवन सुद्दां एक स्टेट लेवल नॅशनल लेवल टोर्नामेंट करूं शकतात. सध्या ते म्हणटा गोंयाक रग्बी खातीर जाय तसो एकूय ग्रावंड ना म्हणटा ते. जर ग्रावंड गोंयाक मेळत जाल्यार ते म्हणटा ह्यान फुडें ज्यो नॅशनल्स रग्बी जे कॉम्पिटिशन्स आसता, ज्यो रग्बी टोर्नामेंट्स आसता ते म्हणटा गोंयान सुद्दां करपाक मेळटले आनी जो तांचो गेम आसा तो अशा तरेन ते म्हणटा इम्प्रूव जावपाक शकता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.